नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्र्याची सरकारी स्टाफाक शिटकावणी घेतलो पहिलो दरबाराक 100-125 लोक। मुख्यमंत्री म्हणतात चडशा लोकांच्यो कागाळी पळयल्यार सरकारी स्टाफ बेपरवा। खाजगी उद्देगांनी रोजगार येवजणेक सरकाराचो खासा टास्क फोर्स। खाजगी कंपन्यांनी सरकार तपासतलो गोंयकारांचो रोजगार। मंत्र्यान घेतली जाळवणदारांची बसका। मायल्साच्यो टॅक्सी चल्ल्यो म्हूण हरकत ना, तांकां कोस्टल बेल्टात स्टँड दिवंक जायना। चर्चील आलेमांव उलयलो हेडोनात। गोंयांत खंय काँग्रेस एनसीपीची युती ना। शाळा हायर सेकंडरी थालिरे प्रमाण सुरू। पहिल्या दिसा सकाळी फुडें पावसाची भुरग्यांक गडगडा सयत सलामी। कुजिरात ट्रॅफिक जॅम। पालकांच्यो नव्या वर्साचो दिनक्रम सुरू। शाळेचो पयलो दीस। मडगांवां प्लास्टीक बंद करपाचो पालिकेचो विचार। होली स्पिरीट चर्चीचे फेस्ता वेळार प्लास्टीक बंदीचो निर्णय। ट्रॅफिक सेंटिनला प्रमाण गार्बेज सेंटिनल नेमपाचो प्लान। आनी दुसरी आंतरराष्ट्रीय ग्रँड मास्टर सर्त 18 तारखेसावन श्यामाप्रसाद स्टेडियमार। एकूण 53 लाखांची इनामां। आतां मेरेन 950 प्लेयर रजिस्टर। नव्या मुख्यमंत्र्याच्यो नव्यो शिटकावण्यो। कचेऱ्यांनी येतल्या लोकांबरोबर सारके वागात म्हूण सरकारी स्टाफाक शिटकावणी। मुख्यमंत्री जातकच ताणें पयलोच दरबार विधान भवनांत बिरेस्तारा घेतलो। 100-125 लोकांक मेळ्ळो। चडशा लोकांच्यो कागाळी आयकल्यार खंय सरकारी स्टाफ सारको काम करिना, लोकांकडेन सारके वागनाशें दिसता। मुख्यमंत्र्याची आतां मिडिया आनी ऑफिसां वरवीं सरकारी स्टाफाक शिटकावणी। मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलीच फावटी म्हणजे पब्लिका खातीर जनता दरबार जो माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे डायरेक्ट लोकांक मेळपाचो जो कार्यक्रम सदोदीत तेंचो ऑलरेडी जो दर म्हयन्याक करताले ते फाटले 2 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो म्हाका लोकांक डायरेक्ट मेळपाक मेळनाशिल्ले। हांवें ऑलमोस्ट 11 सुरू केले तो 2 वरां जाली। जवळपास 120 ते 125 लोक सुमार पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत वेगवेगळे विशय घेवन ते म्हजे कडेन मेळ्ळे। इन शॉर्ट डेलिगेशन्स येवन मेळ्ळी ज्यांचे कोणाचे लॉंग पेंडींग इश्यूज इन गव्हर्मेंट सर्वीस आसा ते लोक येवन मेळ्ळे। जांकां केन्ना तरी टर्मिनेट केल्ले आसा ते लोक येवन मेळ्ळे। GRAS सारकी सोसायटी आसा त्या GRAS सोसायटीतले लोक मेळ्ळे। इंडिव्हिज्युअल प्रश्न घेवन ह्या पद्दतीन म्हाका थोडेशें प्रशासन ग्रामीण भागा पर्यंत कशें चल्लां हाजी आयडिया म्हाका येयली। थोडेशें स्ट्रीमलायन आनी एडमिनिस्ट्रेशन अजुनूय टायट करपाक जाय। थोडे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे लोकांक निग्लेक्ट करता ह्यान फुडें लोकांक निग्लेक्ट करून उपकार ना, तांच्यांनी लोकांक कन्सिडर करचें न्ही। आनी अशा पद्दतीच्यो जर परत म्हाजे कडेन कंप्लेन आयल्यो जाल्यार कोणाचीच गय केली वयची ना। तांकांय कळपाक जाय की लोकांच्यो पेंडींग केसीस अननेसेसरी हाज्या शिवाय ह्यान फुडें दवरपाक जायना, त्यो दवरच्यो न्ही। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांच्या पर्यंत सांगता। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक दिन। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या म्हणण्यानुसार की हे सुशासन जावचें, म्हणजे स्वराज्य हे सुशासना खातीर आसचें आनी गोंयांत सुशासन म्हणजे द बेस्ट गव्हर्नन्स जेका आमी म्हणटा गूड गव्हर्नन्स फॉर द पब्लीक ह्या पद्दतीचो दिवपाचो प्रयत्न अशें म्हणना हांव प्रयत्न जो आसा म्हाज्या कडल्यान आयच्या दिसाच्यान सुरू जाला। लोकांक प्रॉब्लेम्स हे पुलिशे कडेन असतात। एकदां चडशे पुलीस वेवस्थीत हँडल करिना केसीस ह्याचे आसता। पंचायत लेवलाचेर आसता, म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसता, मामलेदार कलेक्टर लेवलाचेर असतात। खंय खंय थोडेशे बाकीचे TCP आनी ह्या लेवलाचेरूय म्हाका प्रॉब्लेम्स जे आसा ते दिसून येयले। ते स्ट्रीमलायन जावप सगळ्यांक डायरेक्शन्स इश्यू करतले, सगळ्यांक डायरेक्शन्स आसा ते इश्यू करतले। लोकांचे इश्यूज पेंडींग उरूंक जायना। गोंयच्यो शाळा हायर सेकंडरी थालिरे प्रमाण बिरेस्तारा सुरू। 6 जूनाक शाळा हायर सेकंडरी सकाळी फुडें भुरगीं पालकांनी गजबजल्यो। बांबोळी कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सांत तर प्रचंड ट्रॅफिक जॅम। मान्सूनाक अजून सप्तकभर तरी पयल्या दिसा सकाळी फुडें मान्सून पूर्व पावसान गडगडाट सयत भुरग्यांक सलामी दिली। फाटीर स्कूल बॅगां टिफिनां घेवन भुरगीं पालकांचे नवे शिक्षणीक वर्साचो दिनक्रम सुरू। शाळेचो पयलो दीस।
गोंयभर गोवा माल्साच्यो टॅक्सी चल्ल्यो म्हूण हरकत ना, मात तांकां कोस्टल बेल्टात स्टँड दिवंक जायना इतलोच आपलो मुद्दो अशें टॅक्सीच्या वादाचें फुडारपण करपी चर्चिल आलेमांव म्हणटा. चर्चिल ब्रोंटाच्या हेडोनांत उलयतालो. चर्चिलाच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत तरी काँग्रेस एनसीपीची युती ना. शरद पवारानूय खंय ताका सभापतीचे वेंचणुकेंत काँग्रेसे वटेन मतदान बी कर म्हूण सांगूंक ना. ही पळय आहा गोवा माल्स आमच्या लोकांक सवाय पडा वालोर तूं चलयस तुमच्या लोकांक. हांव कितें म्हणटा, कोस्टल बेल्टाक तुमी तांकां इस्टँड दिनाका. वान मोटो कोस्टल बेल्टाक तांकां इस्टँड दिनाका. तुमी हेर कोणी आमचे गोंय लोक आतां आमचे पळय कोस्टल बेल्ट आहा ते पळय ट्रेडिशनल आमचे पळय आहा ट्युरिस्ट टॅक्स्यो ते आमच्या लोकांक वना, ते फकत ट्युरिस्टांक वता. आनी तांकां जेन्ना गॅजेट काडली 2006 ते गॅजेटीचे उणी पयशांनी ते वता, कित्याक तांकां एक हॉटेलांनी सारकें एक फिक्स हें केल्लें आहा, टॅरीफ दिल्लें आहा आनी ते टॅरिफाचेर चलता. तूं कितें म्हणटा की जर ह्यो ज्यो एप बेस्ड आसा तांणी जर खंयचे तरी गोंयकाराक पर्वरीसान पणजी येवपाक जाय किंवा पणजीसान ओल्ड गोवा व्हरपाक जाय तितली व्हरूं. म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. कोस्टल बेल्ट नाका नाका कोस्टल बेल्टाक कितें नाका, इस्टँड नाका. समज हालें एक तुगे हांव गेलो एपाचेर आनी म्हणटा म्हाका कालांग उडपाक जाय अर्दी प्रॉब्लेम काय ना. पूण थिंगा तांकां इस्टँड नाका, इस्टँड तांकां दिवप ना. थिंगा इस्टँड आमचे सगळे गोंयकार आहाय न्हू, सगळे आखे मर्जीसून थिंगा. सो म्हाका जर फाल्यां मडगांवसान कोलवा वचपाक जाय हांवें कोलवा गेल्यार कोता येता, कोलवासान परत आयल्यारूय कोता येता, प्रॉब्लेम काय ना. पूण तेमी थिंगा रावन थिंगा रावप आनी थिंगा सगळे हॉटेलांतूच लोकांक व्हरप हें सारकें ना. फाटल्या इलेक्शनाक कायतो भितर घेतलो तेमी कायतो घेवन वोट घेवपाचो न्हू. म्हजो वोट कितें थिंगा काय तूं असेंब्ली आपोवपाचें म्हणटा जाल्यार ताका वोट जाल्यार ताका आपोवपाचो. तेमी ताका आपयलें ना रे हांव आसतना कारण म्हाका आनी कितें म्हणटा थिंगा. हांवें म्हणलें चल लचण नाका हेंका बार. पण एनसीपी आनी काँग्रेस हांची अलायन्स आहा, चर्चिलाक लागना अलायन्स. ही खूंय अलायन्स आहाय म्हाका खबर ना. हिंगा तरी जाणू लास्ट टायम हांगा ना म्हणटा तूं. हिंगा लास्ट टायम हांवें इतले मागले आमगे अलायन्स करना. हे पाडे अलायन्स मागले आमगे अलायन्स केलें ना. पूण हुंचे कडेन हाची म्हाका खबर ना अलायन्स. आनी म्हाका कोणाचें सांगप ना कांय. म्हाका कोणें शरद पवारान जालें ना कांय सांगलें ना. वचून वोट कर म्हणून ना म्हाका कांय सांगलें ना. हे सगळी गिरीशाण गायला थिंगा. गिरीश भट हे प्रेजिडेंट आहा ताणें गिरीशाण घातली थिंगा. ही गिरीशी ती काँग्रेस उठटा बेश्टी काँग्रेस म्हणून आतां. हे सगळे स्टेटींनी काँग्रेस तरी गेल्या बिकॉज अशें करून ह्या पळय वचोन तीं कानां फुंकताय आनी कान देरायताय आनी ते मागीर आयकताय आनी काबार करताय काँग्रेस. सो काँग्रेस तरी वयर सरतली त्या काँग्रेसीन बरे बरे लोक आसपाक जाय. तुका आमदारा कडेन प्रॉब्लेम ना, काँग्रेसीच्या आमदारा कडेन प्रॉब्लेम ना. म्हाका आमदारा कोणाक कांय केलें ना न्हू. म्हाका कितें प्रॉब्लेम आनी तुका प्रॉब्लेम फक्त पीसीसी कडेन. पीसीसी न्हू काँग्रेस म्हणटा आनी उरला रे उतर आहा ते कोण रे ती भितर आहाय ते सगळे ते कोण लोक आहा. इतले मजगती हणजुणा टॅक्सीवाल्यांची मिटींग जाली. ते म्हणटा गोवा मायल्स गोंयांत खंयच नाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्री रोहनान खाजगी उद्देग मळार रोजगार येवजणे खातीर खासा टास्क फोर्स नेमला. खासगी कंपन्यांनी गोंयकारांचो आंकडो सरकार तपासतलो. हो सगळो वावर करूंक टास्क फोर्साक म्हयन्याची डेडलायन घाल्या. गोंयांतची कंपनी कमीत कमी 60% गोंयकारांक कामगार घेता. तांकां खंय सरकार खासा सवलती दिता. रोहनान पर्वरे जाळवणदारा बरोबर बिरेस्तारा बसका घेतली. We have formed a special task force for creating an employment policy in the private sector. The first meeting has been called today with people representing the chamber, the Goa Small Industries, the BNI, the hotel industry, the TTAG. Also from the union side, we had Comrade Christopher Fonseca and Kutubab Gaonkar. So basically coming together along with the government as stakeholders. Hanga union industry and government बरोबर मिळून we need to find a solution or maybe through a policy come up with something which can help us create employment for locals.
largely it has always been said की गोंयकार मेळना, skilled गोंयकार ना, industries जाय ते requirement मेळना, and this chicken and the egg story I think has been continuing. I wouldn't say whether it was the wrong industries which came in the past or the industries which couldn't give local employment. But I think the existing industries we need to look at creating employment for the Goans, and the new industries which we coming in, we need a policy for them also, other than the incentivization. For example, industries is giving incentives to industries which are employing minimum 60% Goans. IT also has come with a similar policy. As an IT minister, we have brought in policies which give incentives with minimum 60% Goans. आता complement करतले आणि actually करतले, we may need to do a lot of proactive measures to get the right Goans in the scheme of things. आणि ताज्या खातीर पहिली meeting घेतिल्ली आसा. We have taken a time period over a month ambitiously to come out with this policy, which by and large will support the ecosystem, which will be short term, mid term, and long term. So plans which will be defined will take care of employment of locals, which we need the support of the industry, the union, and the government working together. गार्बेज गळ्यामेरेन तेकल्या उपरांत मडगांवची पालिका आता हातपाय मारूंक लागल्या. प्लास्टीक कोयराक उपाय काडप चल्ला. होली स्पिरीट चर्चाच्या फेस्ताक प्लास्टीक बंदी लागू करपाचो निर्णय बिरेस्तारा पालिकेचे खासा बसकेत जालो. मुख्य अधिकाऱ्याक पुराय शारांत खंय प्लास्टीक बंदी लागू करूंक सांगतले. ट्रॅफिक सेंटिनला प्रमाण आता गार्बेज सेंटिनल नेमपाचोय विशय आयलो. The upcoming Holy Spirit Church Feast which is coming up, at the standing committee we all have decided that we should ban plastic usage of plastic there. Also the standing committee, once it is ratified in the council meeting, we are directing the chief officer to ban plastic within the Margao municipal jurisdiction. What the councillors had to tell me is, they said the maximum garbage that comes, and it's all mixed and dirty, is basically from the food stalls at any ferry. So what they have suggested is do not allow more than 5 food stalls. Also that they should strictly have FDA clearance. We will also write to the FDA saying that they should come and inspect the food stalls. I think we should have some garbage sentinels, just the way they had for the traffic sentinel. Only thing, we also have to take precautions that this scheme is not misused by anybody. This scheme is not mainly for the city areas. It is basically for the dark spots which is coming. Daily there are about 18 to 20 huge bags that are coming in. Now, even if you wait till 12 o'clock, there is nothing there, but God knows at what time they come in through it. मया पैरा मुसंडेवेलान वाद चिकोडे फॅमिलीच्या एकल्याचे निमणे विधी थंय करूंक दिले ना म्हणून तणाव. कलप्पा चिकोडेच्या म्हणटा तो खंय भायलो. ताच्या कुडीचेर थंयच्या मुसंडेत निमणे संस्कार जावंक शकना म्हणून थळाव्यांचो आर्ग्युमेंट. मामलेदार आनी पुलिसांनी लोकांक समजायले, मात लोक आयकूंक तयार ना. निमाणे मामलेदारान चिकोडेच्या फामिलीक समजावन दिवचली पालिकेच्या मुसंडीत ताच्या मरणाची वेवस्था केली. ही जी मुसंडी आहा ती गांवच्याच लोकांची 10 जाणांची, तितून त्यांचो इन्वॉल्वमेंट कांयच ना. तेन्ना आमी तांकां कित्याक इन्वॉल्व करून घेतले. फॉर एक्झाम्पल आतां सांगपा म्हणल्यार ते चौगुलेच्या प्रॉपर्टीन रावता. चौगुलो जावन तांकां ते आपल्या हितून प्रॉपर्टीन तांकां बॉडी दिवपाक हे करिना, तर आमी कित्याक हे करतले. चिकोडी मायनीचेर कामाक आसतालो. ती फामील खंय फाटली 70 वर्सां जाली मया रावता. आमकां हांगा खूब 70 वर्सां जाली आमी ह्याच गांवांत रावता. आनी हेज्या पयलीं आमचें कितें बरें वायट जालें आमी ह्याच गांवांत हे करता, दहन करता तेजें. पण आतां हे कितें जालां, हे गांवचे आनी आमचें मातशें तेडप पडला. ताका लागून ते कितें म्हणटा, उलपोवंक दिना म्हणटा. आतां खंयच्या कायद्यान उलपोवंक दिना तें आमकां काय कळना. ते आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा, कितें डॉक्युमेंट आहा सगळें आहा, तरी ते म्हणटा गाठीच म्हणटा. आमकां 70 वर्सां जाली. पोर्तुगीज टायमार आमचे आजोबी हांगा येयल्लो आहा, तेन्नाच्यान आमी हांगाच आहा, आनी तरी म्हणटा हे घाटीत म्हणटा. आमी कितें म्हणटा, आमकां न्याय जाय न्हू, आमकां न्याय जाय. आतां कितें मिटींग फाल्यां आमकां कलेक्टरान मिटींग आपयला, ते म्हणटा सॉर्ट आउट करता म्हणटा. लोक आयकुपाक तयार नाशिल्ल्यान मामलेदारान निमाणे बॉडी दिवचले पालिकेचे मसुंडेत व्हरपाची वेवस्था केली. I and the police inspector, Bicholiam police station, had reached the site,
we tried to pacify the agitators, but they were not willing to listen. But then what I decided to find a solution for this, I told the relatives of Kallappa Chikodi that I'll arrange an alternative site to cremate the dead body, and then they were pacified by me. An alternative site for cremation was arranged, and Bichole Municipal Council was directed to allow to cremate the relatives of Kallappa Chikodi. मामलेदारान दोनूय पार्टींची शुक्रारा बसका दवरल्या. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. नुस्त्यातल्या नैसर्गिक फॉर्मेलिनचे खरे प्रमाण कोणाकूच खबर ना. नुस्त्यात नैसर्गिक फॉर्मेलिन कितल्या प्रमाणात आसता ते FSSIन अजूनय हायकोर्टाक सांगिल्ले ना. दर्याच्या नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचेर एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण कोर्टान FSSIक निर्देश दिल्लो. प्रकरण बिरेस्तारा कोर्टा मुखार आयिल्ले, मात FSSIचो आदोगादूय येवंक नाशिल्ल्यान केस 24 जूनाक धुकल्ली. फांतोडेर पडिल्लो पावस मान्सून पूर्व. केरळात 6 जूनाक पावपाचो मान्सून 8 जूनाक पावतलो. गोंयांत मान्सून पावसाचो सीझन 12 ते 15 जून मजगतीं सुरू जातलो. मात तो मेरेन गडगड आनी जगलां सयत अदीमदीं मान्सून पूर्व पावसाची शक्यताय आसा. फुडले 4 दीस गोंयांत कांय सुवातांनी पावस पडूं येता म्हूण पणजेच्या वेधशाळेचो अदमास. Yesterday, in the night around 4 o'clock, in the morning 4 a.m., a thunder clouds have been developed over the Karnataka region. But because the winds were prevailing northwesterly, the same clouds which has been developed in the southern Karnataka region or interior Karnataka region, it has been blown towards the Goa region. कालचा जो पाऊस होता तो प्री मॉन्सून शावरच्या मध्ये येतो, बट दिस इज नॉट द ऑनसेट ऑफ मॉन्सून ओवर गोवा. बेसिकली onset of monsoon over Kerala is delayed by another 48 hours. It is predicted by IMD that it will arrive at Kerala on 8th of June. Goa is going to get the monsoon arrival on 12 to 15 in between. And before that, the thunder showers will take place for further another 3 to 4 days. For today, we have issued the extreme weather rainfall also. That is, the light to moderate rain, thunder showers, is likely to occur at isolated places, and the rest 4 days, very light rain will prevail in scattered places for further 4 days. गोवा चेस असोसिएशन दुसरे आंतरराष्ट्रीय ग्रँड मास्टर ओपन सर्तीक एकूण 53 लाखांची इनामां दवरून अंदूची ही सर्त ग्रँड करपाची तयारी संघटनेन केल्या. पोरू 34 लाखांची इनामां दवरिल्ली. आता मेरेन देश विदेशांतले मेळून 950 प्लेयरांनी सर्तीत नांवां दिल्या. तातूंत गोंयचो एकमेव ग्रँड मास्टर अनुराग म्हामलूय आसा. वुमन ग्रँड मास्टर भक्ती कुलकर्णीची आयोजक वाट पळयतात. आयोजकांनी सर्तीचेर पत्रकार परिशद घेतली. Getting participation from almost 28 countries, which is a good sign for Goa and the chess players of Goa. We were fortunate to have our Grandmaster Anurag Mamal, who has now achieved 2,497 points as of today, and he has confirmed his participation. Bhakti, she has not confirmed. See, what happens is because our dates were fixed not at that time. Subsequently, they already participate and they already say that they will come. So, two different tournaments. Next year we will be having this tournament which we will decide as we finalize. So, we will tell all our grandmasters. The idea behind doing this Grandmasters tournament is to bring Goan chess to a different level. We want Goan players to come to a different level. We have with us arbitrators here who get norms to go to a different level. We have lot of things for chess in Goa. The idea behind this is to see that chess goes to a different level. First time 6 super grandmasters are playing in any event in India. Super grandmasters are those who are having rating above 2600. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळयतात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent.